नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वराकाचो येवकार खबरो विस्तारात. गोंयभर महाशिवरात्रीचो उत्सव व्हड्या उमेदीन. गोंयभरच्या महादेवाच्या देवळांनी दर्शनाक भाविकांची गर्दी. अभिषेक करपाक लोकांच्यो लायनी. तांबडी सुर्ला, हरवळ्या, नारव्या, सप्तकोटेश्वर तशेंच पुराय राज्यांतल्या साबार महादेवाच्या देवळांनी उत्सवाक गर्दी. पुराय गोंयांत महाशिवरात्री निमतान उमेद. पुराय गोंयांतली महादेवाची देवळां महाशिवरात्रीच्या निमतान उत्सवा खातीर सजल्यात. अभिषेक करपाक भाविकांची देवळांनी गर्दी. आयज पळयत जाल्यार महादेव जे मंदिर आसा, मोरजे देवस्थान, हेतून हजारो भाविक दर्शनाक सकाळ पासून 5 सुमार लायन लागलेली आसा. आणि हे जे आमचे पुरोहीत आसा तेंचे कडसून अभिषेक तसेच वेगवेगळे हे कार्यक्रम, तसेच सांजचे भजनाचे कार्यक्रम, स्पर्धा, वेगवेगळे हे कार्यक्रम दवरलेले आसा. आणि तसेच हे आमचे जे मोरजे जे सेवकरी समिती आसा तेंच्यांनी बरी खिचडी तसेच मुगाची हे दवरलेले आसा, सेवेकऱ्यांक सगळ्यांक दवरलेले आसा. आणि हे बरे नाश्ता दवरून सगळ्यांची सोय बरी व्यवस्था केल्ली आसा. आणि बघीत जाल्यार हजारो भाविक सकाळ फुडें दिल्लीचे तशेंच फॉरेनर सुद्दां दिसतात काही. आणि हांगा अशी महाशिवरात्री ही मोरजे बरी उमेदीन ही मनयली वयता. महाशिवरात्री गोंयांत असो खूब व्हडलो उत्सव आणि रुद्रेश्वराच्या हरवळ्याच्या देवळांत महाशिवरात्रीच्या निमित्ताक गोंयांतले तमाम भक्त रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपा खातीर येता. आज या महाशिवरात्रीच्या रुपान हांव म्हजे सौभाग्य दक्षिणा सावंत आणि त्याचबरोबर हांगाच्या बाकी सगळे कार्यकर्ते ह्या उत्सवाच्या निमित्तान उपस्थित आसात. खरोखर एक बरी व्यवस्था आणि लोकांक दर्शन घेवपाची सगळी व्यवस्था केल्या. त्याबद्दल देवस्थान समिती आणि आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो खूप खूप शुभेच्छा दिता. आणि म्हाका आज अनाउन्स करपाकूच खूब बरें दिसता तो महाशिवरात्रीच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळाचे पुराय परिसर ब्युटिफिकेशन करपाचो टेंडर महाशिवरात्रीच्या कालच्या दिसा म्हणजे आदले दिसा 17 कोटीचो टेंडर गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फ्लोट केला. हांगासर आसतलोय वॉटरफॉल पळोवपा खातीर. तो वॉटरफॉलूय बी 365 डेज चालू दवरपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. सरकाराच्या वतीन जाता तितके बेगीन हो वर्स 1.5 वर्साच्या भितर हो प्रकल्प पुराय करपाची सरकाराची इच्छा आसा. शिवरात्रीचे उत्सव म्हणजे शिवाचे आणि पार्वतीचे विवाह सोहळाचे म्हणून एक शास्त्र बरयल्लें आसा. त्या प्रमाणे वर्षानुवर्ष माघ कृष्ण चतुर्दशी या तिथी अनुसार करून त्या प्रमाणे या सेवा शिवरात्री उत्सव सांगत करीत आयिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तांबडी सुर्लाची 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन शिवा मैदान म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा. येणावळ खात्याच्या ह्या 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचेर वेगवेगळे उत्सव महोत्सव करपाचो प्लान. GTDCन आयोजन केल्ल्या शिवा महोत्सव 2025 कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. जागो जो आसा हो आमच्या तांबडे सुर्लांतल्या शिव देवळाक तेकोन हो खूपच लागीं आसा. आणि इन फ्युचर योगायोगान हो जागो प्रायवेट कोणाचोच न्ही तर हो जागो सरकाराचो आसा. 5 लाख प्रॉपर्टी ही टोटल 4 लाख रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आणि 1 लाख प्रॉपर्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात आसा. आजच्यान आमी 4 लाख प्रॉपर्टी शिव मैदान म्हणून घोषित करता. वेगवेगळे हांगासर कार्यक्रम करपा खातीर आणि ह्या उत्सवाचे स्वरूप हांगासर हाडपा खातीर आमी शिव मैदान ह्या नांवात शिव महोत्सव मैदान म्हणून आमी घोषित करता. गोंय अजून लोकांनी अर्देच पळयलां. सावर्ड्या सारख्या मतदारसंघात जो जितको स्कोप आसा म्हणजे दूधसागर आसतलो किंवा तांबडे सुर्लाचे टेम्पल आसतले हे इंटरलँड टुरिझम वाडोवपा खातीर म्हणजे कदाचित आयचो शिव महोत्सव हे एक फाउंडेशन स्टोन आसतलो. आयच्यात खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की ह्या मतदारसंघातल्यान आमकां पुराय टुरिझम डेव्हलप करपा खातीर आमी सुरवात करते आसतले. अस्तंत झोनल काउन्सिल आणि राज्याच्या बजेटाविषयी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मंत्रालयात हाय लेवल बसका जाली. बसकेक मुख्य सचिव, DGP आणि हेर वरिष्ठ अधिकारी आशिल्ले. बसकेक एमर्जन्सी रिस्पॉन्स यंत्रणा, बँकिंग, परवडपी घरां, अर्बन मास्टर प्लॅनिंग, पोषण अभियान, ज्युडिशियल रिफॉर्म आणि बजेटाचेर खोलायेन चर्चा जाली. मुख्यमंत्र्यान मंगळारा मंत्रालयात हाय लेवल बसका घेतली. बसकेक वेस्टर्न झोनल काउन्सिल आणि बजेटाचेर चर्चा जाली. बसकेत मुख्य सचिव, DGP आणि हेर सिनियर अधिकारी आशिल्ले. वेस्टर्न झोनल काउन्सिल आणि बजेटाचेर बसकेत चर्चा जाली. थंय एमर्जन्सी यंत्रणा अधिक सक्षम करपाचेरूय चर्चा जाली. गांवांनी 3 किलोमीटर रेडियसा भितर बँकांच्यो शाखा आणि नेटवर्क घटमूट करप, जिल्लो मॅजिस्ट्रेटान
बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो मार्क करून ते काडप, शार नियोजन आणि सवलतीची घरां दिवपाच्या दिशेन काम करप, पणजेच्या मास्टर प्लॅनाचो नियाळ घेवप आणि वास्को, मडगांव आणि म्हापश्या खातीर मास्टर प्लॅन करप, पोषण अभियान, शिक्षण आणि राज्याची कार्यक्षमता वाडोवपा खातीर बरे गव्हर्नन्स मॉडेल तयार करप, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्या खाला येवपी केशी योग्य तरेन तडीक लावपा खातीर ज्युडिशियल रिफॉर्म्साचेरय चर्चा जाली. बजेटाचे प्लॅनिंग आणि नियोजन करपाचेरूय बसकेत खोलायेन चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. बिगर गोंयकारांचे स्थलांतर वाडटा ताका लागून मूळ गोंयकारांचेर रोजगाराक अन्याय जावचो न्ही म्हूण कोंकणी सक्ती केला. मुख्यमंत्र्याची जाप. मराठीचेर आड नजर ना. दोनूय भाशा सारख्योच. सांखळे सृजन संगम कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणी सयत मराठीकूय सुवात जाय म्हूण मराठी परिशदेत थाराव आशिल्लो. गोंयांत नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून सहभाषा मराठी टाळप हो मराठीचेर अन्याय. गोंयांत सुरू आशिल्ले मराठी वयले अन्याय केंद्र सरकारान थांबोवचे असो थाराव दिल्लीत जाल्ल्या 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोप सुवाळ्या दिसा मांडले. ह्या थारावाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मंगळारा जाल्ल्या सृजन संगम 2025 कार्यावळी वेळार उलयलो. गोव्यामध्ये मराठी आणि कोकणी खरं तसं बघितलं तर आता कुठलाही वाद राहिलेला नाही आहे. म्हणजे आपण कोकणी ही राज्यभाषा आणि मराठी ही सहभाषा, आणि कुणालाही मराठीत जरी करस्पॉन्डन्स असेल किंवा मराठीतून कुठलाही व्यवहार जरी राज्यात करायचा असेल तर त्याला कुणीही अडवलेलं नाही आहे. यापुढेही कुणी अडवणार नाही आहे. जेव्हा केंद्र सरकारचे जॉब्स या ठिकाणी गोव्यामध्ये विशेष करून येतात तेव्हा त्यासाठी म्हणजे मराठी भाषिक असलेली महाराष्ट्रातील मुलं या ठिकाणी ते सगळे जॉब ॲब्झॉर्ब करतात. मी ते पण का सांगतोय ते लक्षात घ्या. म्हणजे गोव्यातील मुलाने अप्लाय केलं नव्हतं का? गोव्यातील मुलांनी पण अप्लाय केलं होतं. मग हा विषय सोडवायचा कसा? तर त्याला जास्तीत जास्त आम्ही म्हणतोय की त्याला कमीत कमी लिंग्विस्टिक लँग्वेज म्हणजे त्याला बोलायला कोकणी यायला पाहिजे. की मराठीमधून जी मुलं शिकत आहेत त्यासाठी कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स किंवा कुठल्याही म्हणजे आपण ज्याला म्हणतोय स्पर्धात्मक परीक्षा असेल किंवा राज्यातल्या कुठल्याही आपल्या स्पर्धात्मक परीक्षामध्ये पुढे जायचं असेल तर त्याच्यावरती कधीही अन्याय होणार नाही किंवा अन्याय होत नाही हे मी नक्कीच सांगेन. आता जर आपण म्हणजे पब्लिक सर्व्हिस कमिशन विच इज एक्झिस्टिंग फॉर सो लॉंग, ह्यामध्येही कधी झालं नव्हतं. पण बिंग अ गोवा ॲज अ टुरिस्टिक स्टेट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोव्यामध्ये मायग्रेशन डे बाय डे होत चाललेलं आहे. आणि गोव्यातील मूळ गोवेकर हा कुठेतरी हरवत चाललाय की काय असा प्रश्न कधी कधी पडायला लागलाय. त्यामुळे गोव्यातील रिजनल लँग्वेज ही कोकणी असल्या कारणाने या रिजनल लँग्वेजला थोडंसं महत्त्व जर दिलं तर एखादा कुठल्याही मी पर्टिक्युलर स्टेटचं नाव घेत नाही, त्याला कोकणी समजायला कोकणी बोलायला ओके ॲक्सेप्ट महाराष्ट्र तर त्याला नाही म्हटलं तरी 10 वर्ष लागतात किंवा 15 वर्ष लागतात. तो स्पष्ट कोकणीत बोलू शकत नाही. पण आपल्या शेजारी राज्यातील जर इथं कोणी आला तर तो आपल्यापेक्षाही जास्त मराठी चांगली बोलतो, जास्त मराठी चांगली लिहितो. आणि त्यामुळे आपल्या मुलावरती म्हणजे ऑफकोर्स गोव्यातील जे तरुण आहेत त्यांच्यावरती कुठेही अन्याय होऊ नये यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. लायटीच्या खांब्यांचेर वडिल्ले बेकायदेशीर केबल कापूक सुरू केल्या उपरांत ई काशीनाथ शेटयेचो चार्ज काढून घेतलो. आता शैलेश बुरये आणि राजीव सामंताकडे चार्ज दिला. सद्याक केबलवाल्यांक खांब्यावेल्यान केबल घालूक खंय मेकळीक दिल्या म्हूण म्हायती मेळटा. काल कापिल्ले केबल आज परत खंय रिस्टोर जातले. सोमारा हायकोर्टान केबलवाल्यांच्या अंतिम थाकायेक न्हयकार दिल्या. वीज खात्यान खांब्यावयले बेकायदेशीर केबल कापूंक परत सुरवात जाली. सगळे केबल काडटले. केबलवाल्यांनी रितसर परमिशनां घेवन परत घालचे ई शेटयेन शिटकावणी दिल्ली. पुराय दिसाचे कारवाये उपरांत ई काशीनाथ शेटयेक केबलाचेर कारवाई करपाची दिल्ली जबाबदारी काढून घेतली. मजगती पुराय दिसांत नेमकें कितें घडिल्लें पळयात. सगळ्या बाकीच्यांक येयक आमी ते स्टार्ट करपाक दाखयला. Then we will give orders and we have given already all the orders. Otherwise JE, AE and EE will be fined of 300 rupees per day. आता एक 15-20 पोल कट केले सगळे.
ऑल ओव्हर पणजी करतले तुमी अशें दिसता आमकां करपाचें कितलें मेळटा तितलें करतले हय आनी तांकां आमी सांगलां तूं सर्वे कर आमचे बरोबर हें कर आनी यू कॅन डू द हें म्हणून ओके आनी कितले दिसांनी जावपाक शकता हे चालूच उरतलें आमचें हय हें आमी क्लियर करतले मागीर कोणाक जाय तांणी परमिशनां घेवपाचें आनी घालपाचें जाय जाल्यार ओल्ड पोल्साचेर आशिल्ले ते आमी काडले आनी तांकां सांगले पणजेचे जे आशिल्ले पळय ते स्मार्ट सिटी थंय न्यू पोल्स घालता थंय आमी सांगला आनी केला फक्त 43 पोल्साचे पणजेचे सांगून कट केले आतां तुमी मॅसिव्ह ह्यान पयलीं जायता तुमी आनी आमी तशे मॅसिव्ह ड्रायव्ह करूंक ना अजून स्टार्ट गोंय टेक्नॉलॉजी असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हणटा हॉस्पिटलां शिक्षणीक आस्थापनाच्या कनेक्टिव्हिटीचेर फडको. That with this disruption of internet, businesses are getting affected. Forget businesses, we have to understand the basic services are getting affected. I'm sure hospitals will get affected, banks will get affected, education institutes will get affected. You will understand insurance companies will get affected. I'm sure the news media will also get affected. How will they upload their data? When we understand that these internet happens to be a backbone of all these industries. मजगती केबल ऑपरेटर आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. आता कितले युजर्स इफेक्ट जाला तुमचे अशें पळोवंक आमचे तशें पळोवंक गेल्यार डायरेक्ट युजर्स एक 10,000 सुमार जाले. यू कॅनॉट सी दॅट वन कनेक्शन वन पर्सन इफेक्टेड इट इज मल्टिप्लायड बाय एवरेज 3%. सो एक 50,000 लोक इफेक्ट जातले. वी हॅव टू गो बाय ऑनरेबल हायकोर्ट्स ऑर्डर जे कितें आसा तो आनीक तातून सोल्युशन काडत जाल्यार जाता तितले बेगीन प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. सगळ्यांनी बसून एक बरोबर बसून ताका सोल्युशन काडूंक जाय. लिगल आसा तांकां लिगलायज करा. जे लोक पेनल्टी भरपाचे आसात ते आमी भरतले. आमी तुका आमचे बरोबर रूट दाखय आमी तुमच्या बरोबर येता. तुमी आमकां लास्ट टायम हांगा केले वास्को केल्ले की आमची एरिया भितर एक इलेक्शन डिपार्टमेंटाचो आनी डेप्युटी कलेक्टर somebody came with the MLA. We went all the areas. Within half a day, most of the fibers are cleared. City looks beautiful. पणजेचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर शैलेश नायक बरये आणि मडगावचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर राजीव सामंत हांची नेमणूक केल्या. मजगती काल शेटयेन कापिल्ले केबल आज खंय परत केबलवाले रिस्टोर करतले. काशीनाथ शेटयेचो चार्ज काढून घेतल्या उपरांत केबलवाल्यांचे फावले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया लहानसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. Kesh Rauta, who is the accused in the criminal case filed by Mr. Ferreira, has settled the issue with Mr. Ferreira because it is our case that there was some misunderstanding that had happened. And considering that there is a settlement, petition has been filed to quash the FIR on the basis that the matter has been settled. Now the law as far as these issues are concerned is also well settled. It says that if the prosecution is not going to reach any logical conclusions, or if the offence is personal in nature and the parties do agree with each other with consent to settle, or rather settles the matter, then there is no question of wasting the court's time or the time, money and energy of the state, which is the prosecution. It's as good as flogging a dead horse. So basically the petition is to quash on consent the FIR that has been filed. Crime Branch has filed an application opposing it. So the matter has now been fixed on Monday because the learned public prosecutor was not available. मांद्रेच्या जुनस वाड्यार मारिया फेलिक्स फर्नांडिसाचे मरणाक जबाबदार दिल्लीचो आरोपी दीपन बत्राक VIP ट्रीटमेंट म्हणून लोकांक दुबाव. सोमारा राती लोकांनी पुलीस स्टेशनार घेराव घालून पुलिशेक जाब विचारली. 21 तारखेर बत्राची गाडी चढून मारिया फेलिक्स आक्ताक सोंपिल्ली. बत्राक पुलीस कस्टडी घेवना. खाजगी गाडयेन खंय व्हर हाड करतात. हे आमच्या मांद्रेन 200 गांव तुम्ही सगळीं जाणां कितें जालां कितें घडलां पळय ते 21 तारखेर. ही आमच्या आवय आडसरान येवन जावं उदक जावन आपल्याला धंदो करताली ती बसताली बावडे वाटे खंय घेवन जावं उदक कितें सुण्याक लागून जालें. म्हाज्या घरान हांव म्हाजी सुणी हांव पोसलेली. म्हाज्या जाग्यार हांव म्हाज्या सुण्यांक धरतली सर. जाल्यार तुजी भायली सुणी घेवन तूं म्हाका दादागिरी करूं नाका. दादागिरी केली बरे भाशेन तुवें सांगूंक जातालें बरे भाशेन. ते हांवें आमच्या मारिया फेर्नांडिसान सांगलें म्हाजी सुणी हांव म्हाज्या जाग्यार दवरतली न्ही. तूं म्हाज्या गांवांत तूं येवन दादागिरी कित्याक करता.
जाल्यार 3 म्हयन्यान ताका धमकी घातली तिणी हांव तुका दाखयता म्हणून एक दीस आनी एक 4 दिसांनी हांव तुका दाखयतलो म्हणून तूं दाखयतलो म्हणटा तूं म्हाज्या आमच्या गांवांत तूं येवन दाखयतलो म्हणटा सर हें कशें जालें दाखयतलो म्हणजे तुका जाय आसलें ताका मर्डरच केलेली सर अशें आमच्या मतीन आमकां दिसलें आनी दिसता आमकां लोक आसा भरपूर तशे सगळे जाण वचया हांगासून येता जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता अशी मांद्रे पुलीस स्टेशनाची गाडी एक गाडी ना म्हणटा आनी प्रायवेट गाडयेन ताका एक्चुली ते गेटी घेवन भायर पावल्यात आमचे लोकल्स आमी सगळे मेळोन तांकां गाडी रिवर्सान हांगा हाडूंक लायला भितर पळयत जाल्यार क्रिमिनल बिंदास एसीन बसला तसो काही पिक्चराक गेल्ल्या भशेन अक्षरशः ही वायट चल्ल्या अशें दिसता की आमी आतां गोंयकार आहात की ना ह्यो आमकां संभ्रम पडला की खंय कितें जातलें फुडें सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान हे जातीन लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन आमचो भाव झुजो आनी डेजमॉन्ड हांकां न्याय दिवचो आणि असले हांकां न्हू हे जे आसात ते हे अशे वायट कृत्य केला ताका भरपूर अशी शिक्षा जावंक जाय आनी कठोर शिक्षा जावंक जाय ताका आणि आमी सगळे आयज युनायट जाल्ले सगळे आमचे गांवचे लोक आहात सगळे युनायट जाल्ले आणि आमी ते फॅमिली जोशची फॅमिली आसा ताका आमी न्याय दिवपाक आमी सगळे कटिबंद आसा फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कालावधीन जर पळोवपाक गेल्यार मांद्रे जी पुलीस स्टेशन आसा ती काम करता ती लोकांक लागून आसा काय ह्या दिल्लीवाल्याक लागून आसा हो प्रश्न जावन आसा ही एक सुरवात ही बारीकशी ही गोष्ट आसा आयज आमी येवन प्रश्न विचारपाक येयले हेच्या फुडें आमचे कंटिन्युअसली ही जी केस आसा जी आमची मारिया फर्नांडीस जे एक्सपायर जाल्या त्याच्या ह्या केसीक लागून हे सगळी आमच्या मांद्र्याचो सगळी जनता ही सगळी एकवट जावन एका त्या दोगूय भुरग्यांक आमी न्याय दिवपाक आमी फाटी फुडें खंय सरचे ना प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी उसगांव सिद्धीनगरात 40 फामिलींची फाटली 25 वर्सां पिवपाच्या उदकाक वणवण फिल्टर केल्लें उदक मेळना उदक विकत हाडटात घरांनी उदकाच्या बाटल्यांच्यो राशी 3 किलोमिटराचेर ओपा प्रकल्प तरी फिल्टर्ड उदक येना तांकां बोरवेलीचें अनफिल्टर्ड उदक अधिकारी काना मनार घेनात कागाळ केल्यार खंय आनीक पिडापीड खासा रिपोर्ट हर घर जल म्हूण सरकार नेटान घोशणा दिता मात सत्य परिस्थिती वेगळीच उसगांवच्या सिद्धनगरात फाटली 25 वर्सां हर घर अनप्युरिफाईड जल लोकांचे हाल जाल्यात विकत हाडून उदक पिता म्हूण थळावे उलयले हांगासर आमकां उदकाचो म्हणटा तो एक कण ना म्हणजे उदकाचो कण म्हणजे हे इन सेन्स की ओपाचें उदक जें ओपा आमकां 3 ते 4 किलोमिटराचेर आमकां तेंकोन आसा जें उदक पणजे सारकेल्या शहरान आल्तिनो पर्यंत पावता तें उदक आमकां 3-4 किलोमिटराचेर कित्याक येना आमदारा पर्यंत सुद्दां ह्यो गोश्टी पावल्ल्यो आसा आनी अशें म्हणटा की ह्या इतली जी आमची रो आसा ह्या हितून कोणाकूच हें उदक मेळना आतां ओपाचें उदक मेळना पूण आमकां बोरवेलाचें तेंच्यांनी टेम्पररी दिल्लें आसा हांगासर पूण बोरवेलाचें हें पिवपाचें उदक ना हांव म्हाज्या घरान तुमकां दाखयता की म्हाज्या घरान उदकाचें हांव बिसलेरी उदक पियेता आनी फाटलें जवळ जवळ 7-8 वर्सां जालीं कित्याक तें उदक पिवपाच्या परिस्थितीन ना आनी परिस्थितीचें ना सामकेंच विकट परिस्थितीन आसा आमकां तुका उदक तेंच्यांनी सांगलेलें ती रिक्षावाले जी 40 वर्सां जालीं तिका हांगा उदकाक प्रॉब्लेम आहा पूण हांव आतां हांगा 5 वर्सां जालो येयला पळय हांगा बोरिंगाचें उदक खावन आसा नळाचें उदक म्हटल्यार हांगा नात आमकां हेल्थाचेर कितें परिणाम जातलो हेल्थाचेर म्हणल्यार बायलेचे बिलेचे आमचे सामके भुरग्यांचे सुद्दां आमचे खुशी जावं बायल आहा तेगेले केस भरपूर गळटा हांगासर आनी आमी उदक हें पिवपाक हें करना कित्याक म्हाजे कडेन तरी पळय गाडी आहा त्या खातीर हांव उठ्ठा आनी 2 ड्रम घेता आनी आमच्या ताकार मेन घरान धांवता आनी थंय उदक हाडटा पिवच्या पुरतें बाकी आमी न्हांवपाक बिवपाक कपड्याक मुळपाक हें यूज करता काय वर्सां फाटीं खंय कागाळ केल्ली सध्या उदका पुरवण करपी बोरवेलीच्या उदकाची टेस्टिंगूय केल्लें उदक पिवपा लायकीचें ना म्हूण रिपोर्टूय आयिल्लो कागाळ केल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी खंय बदलो घेतलो उदका पुरवण सामकीच बंद केल्ली सगळ्यांक लेटरां केली सगळ्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाची जी वॉटर डिपार्टमेंटां आसा तांकां सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लेटरां केली आनी आमी सांगलें की हें उदक आमकां पिवपाचें हेजें ना तेन्ना आमकां तुमी पिवपाचें उदकाचो अरेंजमेंट करचो हें सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी खंय तरी अशें केलें की उदक थंय बोरवेल सप्लाय जातालें तें डायरेक्ट बंद करून उडयलें हें अनट्रिटेड उदक जें बोरवेलीचें डायरेक्ट पंप करून जें सक्शन करून जें तांकां मिटर लायिल्लें आसा नळ आनी हें अनट्रिटेड उदकाची तांकां बिलूय येता आनी म्हाका दिसता हांगसरले पंच सरपंच आमदाराकूय तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की बेगिनांतले बेगीन तांकां हें जें प्युअर उदक आसा जें लोकांक सामान्य लोकांक मेळटा सगळ्या गोंयांत तशें तांकां ह्या गांवांत दिवचें म्हणून
मजगती PWD खातें फोडून वेगळें पिवपा उदका पुरवण खातें करता म्हणून कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ली. आतां खातें थापणूक जाल्या उपरांत नेमके कितें प्रस्न सुट्टले आनी कितले प्रस्न सुट्टले हे मात पळोवपाचे पडटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या मार्गावेल्यान वडाक ट्रान्सलोकेट करपाक हायकोर्टाचो बावटो. हायवे आनी एलिव्हेटेड रस्त्याच्या बांदकामाक ट्रान्सलोकेशन गरजेचें म्हूण ही मान्यताय. याचिकेचे सुनावणे वेळार सरकारान ट्रान्सलोकेशना वेळार सगळ्या तरेची जतनाय घेवचे उतर दिला. See, that case has been disposed of. We had given a minutes of order in which we have given the measures which will be taken, the recommendations of the expert which was suggested by the applicant. All the recommendations have been accepted. The procedure, details and precaution which is required to be taken at the time of relocation have been agreed upon, and based on that the court has accepted the minutes of order which we had produced before the court, and the court has permitted translocation of that tree. मजगती हायकोर्टान दिल्ले ह्या मान्यताये आड कांय समाज वावुरपी पर्यावरण मोगी आनी थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. जी झाडां ह्या नदी ट्रान्सलोकेट केल्यात त्यांचे हाल कितें जाल्यात ते पळोवचे. ह्या वडाक आतां देवानूच वाटोवचे अशें म्हणीत मंगळारा सांजे कॅन्डल मार्च तशेंच लोकांनी गाराणे घातले. जे डिसिजन कोर्टान दिला, कोर्टाक खबर आसा की ट्रान्सप्लांट जी 6 झाडां ऑपरेशन धरून 6 झाडांची ट्रान्सप्लांट करपाची 5 ऑलरेडी केल्या आनी ती झाडां तुमी अवश्य पळया वचोन ती झाडांची कितें परिस्थिती जाली ती ओडप करपा खातीर ते खुटे पुरता तर हे पुल्लेले आहा. आनी जे वडाक म्हाका कोण सांगतालो आयज कोर्टान की त्या वडाक पाळा हे येयले कोंबऱ्यो येयल्यो, ते कोंबऱ्यो न्हू ते कावळ्यांनी बियो खावन ते कावळे पासून घाण केलेली ते बियांक रुजलेल्यो आहा. खंडायक देवाक हांवें सांगलां की हांगसून जर ते देवस्थान हालात जी हांव तुजी देवा सेवा करता जाल्यार हांव देवा तूं चित ती सेवा जी आहा ती हांगासर करतात, पण खंय हांगासर तुका गव्हर्मेंटान कोणी येले आनी जे कोण व्हरोंक सोदता तर तेंचे कडेन सेवा करून घे. आता लास्ट आमी हांगा कॅन्डल लायट आनी देवाक सांगणे घातला आतां की बाबा देवा पळय आनी गाराणे घातले देवा पळय. आमी दोनदाच प्रयत्न केले तुका सांबाळपाक हांगा, तूं सदां काळ हांगा उरचो, सदां काळ आमच्या लोकांनी तुजी सेवा करची. आमी खंयच्या परिस्थितीत हे वडाचें झाड कशें घालोवपाक येवपाचें ना. आमी कितें करताले, आमी रक्ताचें उदक करताले, पूण आमी हे वडाचें स्थान हांगच्यान हटोवलो दिवपाचें ना. कित्याक हें आमचें अस्तित्व, हें आमचें अस्तित्व. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.